नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. फतवो काढून चर्चीन पाप केला हे मिक्तीचे वक्तव्याचेर खवदळ. काँग्रेस म्हणटा चर्चीन राजकारणात पडना जाल्यार जाता. चर्च म्हणटा मिकीन धर्म परत शिकप. बीजेपी मात चर्ची वटेन. कॅपिंग कमिटीचो रिपोर्ट निमणो न्हय, अंतरीम. गोंयची मायनिंग तांक थाराव खोलायेन अभ्यास जावंक जाय. पर्रीकार म्हणटा सरकार घेतलो सुप्रीम कोर्टा मुखार भूमिका. आम आदमी पार्टीक मायभास आंदोलनाचो तेंको. मायभाशेचे अटीचेर लोकसभेचे वेंचणुकेत गोंय हित राखण मंच वावुरतलो आम आदमी पक्षा खातीर. गोंयभर कार्यावळी. चर्चिल म्हणटा केंद्रात हे फावट थर्ड फ्रंटाचे सरकार. अलेक्सान फातोड्ड्याच लीड घेवन दाखोवची. विजयाक उघड चॅलेंज. गोंयकाराचो अध्यक्ष बुयांव विजयाक सोडून चर्चिला फाटल्यान. पार्टी आड वावुरपी पदाधिकाऱ्यांक काँग्रेसींतल्यान काडपाक सुरवात. चर्चिलाक वावुरपी नावेलीचे 4 जाणांक दिल्लीसावन काडले. बाणावलेची गट समिती बरखास्त. खबरो विस्तारान. मतदारांक निधर्मवादाचे फतवे काढून चर्चीन पाप केला म्हणून मिकीन केल्ल्या वक्तव्यान राजकीय मळार खवदळ पडला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी आपान मिकीचेर टिका केल्या. चर्चीन राजकारणात पडना जाल्यार जाता, मात बीजेपी मिकीक वापरून घेता असो काँग्रेसीचो आरोप. जाल्यार बीजेपीन चर्चीच्या फतव्याक तेंको दिला, मात ते म्हणटात चर्चीन असले फतवे जाहीर करपाक जायना. चर्च म्हणटा मिकीचे धर्मज्ञान सद्याक कळमेलां, ताका धर्म परत शिकचो पडटलो. The religious people talking against secularism, communism, it is first place of its sin. पहिले सुरुवात करता आसतना it's sin, a पाप. चर्चीन उलोवपाक जायना. कोणे धर्मिकान उलोवपाक जायना. Church has done a wrong thing by issuing that statement. See, I am not saying that, but it should not misguide people. It is simple as this. मिकीच्या ह्या वक्तव्याचेर राजकीय मळावेल्यान बरोच प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. When a man loses the sense of sin, that is the biggest sin, and that is Mickey. He has totally lost the sense of sin and trying to say that the church, the priest have got a right to explain to the people what is good and what is bad. People will decide what to do. How can you stifle the voice? That is the communalism that is going to happen. Where Mickey is becoming a part of the whole game to stifle the voice or the conscious voice of the people, whether it is a priest or a layman. If today it is for the priest, tomorrow it will be for the layman. Taka itle dis kidak lagle support diवपाक. Taka BJP चे कितें मेवले support करपाक. It is a democracy, and the church has to be seen as a democratic organization that is perfectly capable of articulating its own viewpoint. Now you can agree with the church viewpoint, or you can disagree with the church viewpoint. That's perfectly all right. I mean, even I think Aam Aadmi Party would disagree with a lot of positions that the church would have. But to say that the church should not have a voice itself at the time of elections or otherwise, and should keep its mouth shut so that it doesn't live in sin, is, I think, stretching the argument a little too far. Church or religious group, they are a political institution. तांणी पॉलिटिक्सान ना पडलें बरें जाता. हें जें लेटर इशू केलां तें एंड इट इज डुईंग एक्सलंट वर्क एडवायजींग द पीपल एट लार्ज, नॉट सर्टन रिलिजियस ग्रूप एज सच. हांव मिकी बाबाक ब्लेम करना. हे आनी हे पर्येकार बाब सद्दां असल्या लोकांक चर्चिलाक मिकीक वापरता आपल्याचो अजेंडा फुडें व्हरपाक. This is cowardice, political cowardice. I would request Mr. Parriyakar, the CM, he has to be bold and courageous and speak out from his party platform these views. चर्च जे करता ताजेर म्हजो जाल्यार विरोध ना. And advising its own people what to do and what not to do is admissible. In fact, I go to the extent of saying that church can even tell her people that whom to vote and whom not to vote. Even that, for me, it's permissible, provided it is not in public. They can tell a candidate is not friendly to church, a particular party is not friendly to church, fine. I have no objection. But to go public, it invites a reaction. Why the church should go public when they have such a beautiful organization?
चर्चीन तर मिकीचेर सरळ फोग काढला. चर्च म्हणटा मिकीचे धर्मज्ञान कळमेला, ताका धर्म परत शिकचो पडटलो. Transformation of the political system is also a responsibility of the church, because if we don't work for transformation of the society, then we are not working to live our faith to the fullest. I am given to understand one particular MLA has commented that the church has committed a sin by speaking against in concerning issues of politics. I would rather only say that he should go back to learn his catechism. It is unfortunate that his knowledge of his own religion has gone haywire. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅपिंग कमिटीन दिला तो रिपोर्ट निमणो न्हय अंतरीम. गोंयची मायनिंगाची ताक थारावंक आनीकूय खोलायेन अभ्यास जावंक जाय अशी भूमिका सरकार सुप्रीम कोर्टा मुखार घेतलो. सध्या कॅपिंग कमिटीन 20 ते 27 मिलियन टन मायनिंग म्हळा. कोर्टान तितले सुद्धा सध्या सुरू करपाक दिल्यार सरकार फुडें वतलो. कॅपिंग वाडोवपाचो विचार मागीर जावं येता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला. कॅपिंगाचेर विचारले तेन्ना तो प्रुडंटा कडेन येवन उलयलो. गोंयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात आसा. 20 ते 27.5 मिलियन टन मीन काडचे असो रिपोर्ट कॅपिंग कमिटीन सुप्रीम कोर्टाक दिला. हाचेर प्रुडंटान पर्रीकाराक विचारले. तो म्हणटा सुप्रीम कोर्टान पयलीं मायनिंग चालू करूनी, ताचे उपरांत कॅपिंगाचेर सविस्तर अभ्यास करतलो आनी कितें तें थारायतलो. कोर्टाच्या संदर्भात जी गजाल कोर्टामध्ये बरी इश्यू करून ताचे बद्दल पयलीं बग उलोवप म्हणजे चुकीचें. प्री असेंब्ली तुमचें सजेशन कितें आसतलें, कितलें दवरपाक जाय? एडवोकेट जनरलान हे विशय मांडलो सारको. आमी तांकां सांगलेलें की हो इंटरीम रिपोर्ट आसा. आमचे म्हणण्यान कोर्टाचो डिसिजनाचेर हांव उलयना. हो इंटरीम निकाल आसा, ताचेर 20 ते 27 बरयला. लेट फूल स्टडी बी कंडक्टेड ओवर अ पिरियड. टील देन रिकमेंडेशन दिला तितल्याचेर स्टार्ट करूया. गोंयांत रिलायन्सा कडेन कबलात करून 3 ते 4 पटीन म्हारग वीज गोंयकाराचे माथ्यार मारल्या. राज्याच्या तिजोरेक फाटल्या 20 वर्सांत हजारांनी कोटीचो फटको बसला म्हूण आपाचो राष्ट्रीय फुडारी मनीष सिसोदियान प्रुडंटा कडेन मुलाखतीत मुद्दो काडिल्लो. रिलायन्सा कडेन वीज खरेदी कबलात ऑगस्टांत सोंपता. सरकार ती रद्द करतलो काय फुडें व्हरतलो म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्री स्पश्ट जाप दिना. कबलात सोंपपाचो वेळ आयला इतलेंच उलयता. हांवें केन्ना सांगना, हांवें कमी करून घेतलो मरे. आतां थांबोवपाचो वेळ आयलो. तुमी कितें करतले? कॉन्ट्रॅक्ट तेजो ऑगस्टान सोंपता. तूं ऑगस्टांतली गजाल म्हाका आयज विचारनाका. ताचेर जी गजालीचेर निर्णय जावना. पण म्हत्वाचो विशय आसा की रिलायन्सा संदर्भात म्हाका सिसोडिया कित्याक जाय. हांवेनूच विशय काडला न्ही. हांव चीफ मिनिस्टर आसतकच ते कमी करून घेतले हांवें. म्हणून तुमचे 1000-2000 कोटी वाचल्या. ताका तुमकां भायलो दोतोर कित्याक लागता? पण ऑगस्टान परत रिन्यू जावपाक शकता. हांव तुका आयज सांगिना. आयज इलेक्शन आसा, इलेक्शनाचो कोड आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपी. आम आदमी पार्टीक मायभास आंदोलनाचो तेंको मेळ्ळा. मायभाशेचे आंदोलक गोंय राखण मंच आनी आम आदमी पार्टी लोकसभेचे वेंचणुकेत एकठांय आयल्यात. 3 मुद्द्यांचेर मंचान आम आदमीक तेंको दिला. माध्यम भास, तांचे उमेदवार आनी तरणाट्याक उर्बा मेळून राष्ट्र घडचें म्हूण मंच आपा फाटल्यान रावला. मंच वता थंय भौशीक कार्यावळी करून आम आदमीच्या उमेदवाराक गोंयकाराचो तेंको मागतलो. आम आदमी पार्टी ह्या पक्षाक लोकसभा वेंचणूक 2014 ह्या वेंचणुके खातीर जाहीर पाठिंबो दिता. जाहीर पाठिंबो दितना वी हॅव अ 3-point अजेंडा. शिक्षण आनी आरोग्य ह्यो 2 अशे विभाग जंय तज्ञांचे एक्सपर्टीज तांणी सांगचे पडटा धोरण कशें आसचें राज्याचें धोरण आखतना. कलम 29(1) हाच्या अंडर एकेडमीक ऑथॉरिटी सरकारान स्थापन करूं येता. आनी ती स्थापन करतना स्ट्रिक्टली एज्युकेशनल एक्सपर्ट्स आसपाक जाय. नॅशनल मुद्द्यांचेर जाल्यार नॅशनल नीती धोरणां, राष्ट्रीय नीती धोरणां थारायतली. त्या खातीर राष्ट्राचो विचारूय करप गरजेचें. शाळा सरकारी आसूं वा खाजगी, अनुदानीत वा अनुदान नाशिल्ली, सगळ्या शाळांनी एकूच शैक्षणिक धोरण आसपाक जाय अशें आपाचे दोतोर ऑस्कर रिबेलो म्हणटा. ही जी एक्सपर्ट कमिटी, आय डोंट नो व्हॉट इज द लीगल पोझिशन ऑफ दिस. हें शिकचें पडटलें. अजून पर्यंत हाजेर आमी हें मन घालूंक ना. ही जी एड्युकेशन पॉलिसी आयली माध्यमाची ॲट प्रायमरी लेवल आयली, वी थिंक एट की ही पॉलिसी दोनूय गव्हर्मेंट स्कूल्स
and private schools घालपाचे. We still do not understand as to why an education policy should be different for a private school and why it should be different for a government school. It doesn't happen with the tourism policy. माध्यम भाषेचो प्रश्न सोडवपा खातीर शिक्षण हक्क कायद्याखाला शैक्षणिक अधिकारिणी नेमची म्हूण मंच मागता. Just a consultative committee. It is not an academic authority. What we are demanding is an academic authority under RTE. जी ताणें पयलीं सांगिल्ली RTE अंडर एकेडमिक ऑथॉरिटी एस्टॅब्लिश करतले म्हणून ते आमी आमचे पद्दतीन काम सुरू करतले. आमी स्ट्रीट प्ले वा हेर माध्यमांतल्यान जनजागृती करतले ह्या विशयाचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि ओंकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.